गोयात सायबर गुन्ह्यांच्यो केशी दिसान दीस वाढत आसात। लोकांक तोपी घालपाची प्रकरणां एकारेक नोंदत जायत आसात। राष्ट्रीय सायबर गुन्ह्यांव अहवाल पोर्टल सुरू जाले उपरांत फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत 6,052 कागाळी नोंद। गोंयकारांक वट्टा 149.6 कोटी रुपयांची तोपी। कागाळीचेर कारवाय करतना पुलिसांनी दुबावितांच्या बँक खात्यांतल्यान 13.75 कोटी रिकवर केले। कागाळ करतल्यांक फक्त 9.38 कोटी परत दिल्यात। पैसे रिकवर करून परत दिवपाची टक्केवारी 0.06 इतलीच। खासदार सदानंद शेट तानावडेक राज्यसभेत मेळिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती स्पश्ट जाल्या। देशभरांतल्यान 38.22 लाख कागाळी नोंद जाल्यात। देशभरांतल्या लोकांक 36,000 कोटींची तोपी घाल्या। दुबावितांच्या बँक खात्यांतले 4,380 कोटी आतां मेरेन जप्त केल्यात। कागाळ करतल्यांक फक्त 60.51 कोटी रुपया परत दिले। डाटा पळयल्यार महाराष्ट्रांतल्यान सगळ्यांत चड कागाळी 4 लाख सुमार कागाळी 5,000 वयर कोटींची तोपी। तातूंतले 621 कोटी रिकवर करून 9 कोटी लोकांक रिटर्न दिले। बँको आर्थीक संस्थांच्या आधारान केंद्र सरकारान सायबर फटवणूक दुबावितांची वळेरी केल्या। वळेरेंत 8 लाखा वयर दुबावित आसात। हातूंतल्यान 2,889 कोटी रुपया वांटोवपाक येस आयले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।